साळ बराजीचें काम पळोवपा खातीर खास करून आमी आज साळान आयला. साळ बराजीचो अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट 281 crores जे आमी ह्या बराजीचेर स्पेंड करता. इट इज अप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता वॉटर 250 mld वॉटर आमी हांगांतल्यान लिफ्ट करतले आनी लिफ्ट करता आसतना बिचोले आनी बार्देस तालुको आनी तेवटेंतल्यान पेडणे तालुका दोन कडल्यान हें उदक लिफ्ट करून व्हरतले. हांगांतल्यान आमटाणे धरण आनी आमटाणे धरणांतल्यान अगेन बिलर्ना म्हापसा बार्देस हेका वतलें उदक आनी इफ इट इज रिक्वायर्ड टू द ऑस्टोलाय प्लांटाक वतलें आनी तेवटेंतल्यान व्हरता आसतना अगेन पेडण्यांनी तशें चांदेल आसतलें मोपा आसतलें किंवा ताज्या फुडें एकंदर पेडण्याची डेव्हलपमेंट जाता. त्या दृश्टीन हो बराज हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. तिराळी धरणाचें जें एक्सेस उदक आनी ताज्या उपरांत तेंच्यांनी जो तिराळी धरणाचें जें उदक सोडटा तें ह्या साळ बराजींत येवन स्टोर जातलें आनी ताजी पूर्णता कॅपेसिटी हेजो यूज करपा खातीर साळ बराज आमी बांदता. आमचो एक्सपेक्टेड आसा प्रोजेक्ट 31 मे म्हटल्यार ह्या वर्सा पुराय करपाचो आनी ह्या वर्सा पुराय केल्या उपरांत आमी उदक ताजें यूज करपाक सुरवात करताय. म्हाका खात्री आहा आज इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत क्वॉलिटी वर्क तो कॉन्ट्रॅक्टर करता इन्क्लुडींग दॅट फुडलीं 5 वर्सां तेजो मेंटेनन्स होय ताच्याच कडेन आसतलो. बराज भट्टा उपरांत ताका अप्रॉक्सिमेटली आमी उजगांव गांजे हांगासर अशा पद्दतीचो बराज कन्स्ट्रक्शन करून उदकाची स्टोरींग कॅपेसिटी जी आसा ती वाडयल्ली आसा आनी जेणे करून म्हादयचें उदक ते जाग्यार येता थंयसर हाडयलां म्हणजे टील द सॅलिनिटी ऑफ द वॉटर म्हणजे थंयसर मांडवीची सॅलिनिटी हांगासर शापोरा रिव्हराची सॅलिनिटी म्हणजे बराजाच्या सकयल्या पर्यंत आसता. बट एकंदर कामाचेर सॅटिस्फॅक्शन व्यक्त करता आसतना म्हाका सांगपाक खोस भोगता आमी दिल्ल्या टायमान साल बराज कंप्लीट जातलो आनी 250 mld ऑफ द वॉटर फॉर द बार्देस आनी सत्तरी आनी पेडणे नॉट सत्तरी बट बिचोली आनी बार्देस आनी हेवटेन पेडणे ह्या तालुक्या खातीर आमी यूज करपाक शकतले. हें म्हाका सांगपा आसतना खूब बरें दिसता. हांव अगेन म्हज्या WRD डिपार्टमेंटाक अभिनंदन करता की खूब बऱ्या पद्दतीचें आनी वेल प्लॅन्ड रित्या फुडल्या 25 वर्सां खातीर जी उदकाची गरज आसा त्या उदकाची गरज ते सातत्यात पाठपुरावो करीत आसा आनी कंप्लीट करीत आसा. थँक्यू. जर वॉटर लेवल वाडटले पळय तेच्या खातीर रिहेबिलिट बीन करचें पडटा थोडी घरांनी तशें कांय ना न्ही. वॉटर लेवल वाडटले तितून कोणाकूच रिहेबिलिट करचो पडना. फक्त आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांच्यांनी रिक्वेस्ट केल्या की तांकां जी प्रोटेक्शन वॉल जी साळ सायडींतल्यान जाय पळय रिटेनिंग वॉल इन शॉर्ट ती रिटेनिंग वॉल जी आसा ती आमी घेतले जेणे करून पावसान फक्त साळात उदकाचो हे जो आहा पळय उलट म्हाज्या विशीं हांव सांगता पयलींच्या पेक्षा कमी येतलो कारण आमचे आतां जो बराज आसलो तो स्मॉल आशिल्लो ताका खूब पिलर्स आशिल्ले त्या ती ऑब्स्ट्रक्शन्स क्रिएट जाताले. आतां आमी जेन्ना बिगर केल्ल्या उपरांत ते ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट जातना उदकाचो फ्लो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटलो. त्या खातीर लोकांक एक्सपिरियन्स येतलो की हें बांदल्या उपरांत लोकांचो गैरसमज जे काही जण पसरतात पळय न्ही पूर येतलो बीन ताका सांगपाचें तें पावसान बंद आसचें ना पावसान उगडटलें म्हणून ताका पावसान पूर येवपाचो प्रकारूच ना. ओके हेंय बी लोकांनी तितकें घेवपा जाय. शेवटी हो प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्ही हो पुराय आमी जशें म्हणटा बिचोले आनी नॉर्थ गोवांतल्या सगळ्या लोकां खातीर होय तितकोच इम्पॉर्टंट आसा. साळ लोकांचें आमकां सहकार्य जें आसा ताज्याय फुडें आनीक म्हणजे दोशी सायडीन आसलेले लँड ओनर हे आमच्या खातीर म्हत्वाचें आसा सदोदीत. तांच्यांनी सहकार्य आतां पर्यंत केलां फुडें तेंच्यांनी सहकार्य करचें हाची अपेक्षा. सेम प्रोजेक्ट तेवटेन आसतलो न्हू. हय इब्रामपूर जो आहा पळय हेवटेनूच आमी लिफ्ट करून उदक जें आहा पळय न्ही तेवटेन व्हरता.